सिक्युरिटी फोण्याच्या 20 खात्याच्या डिव्हिजन 3 आणि डिव्हिजन 10 मध्ये फाटल्यात काय महिन्यासावन 3-4 खेपो चोरयोच्यो घडणुको घडल्यात। मात ह्यो चोरयोच्यो घडणुको घडोवनय फक्त एकेच घडणुकेची फोण्या पुलिशेत नोंद केल्ल्याचेय दिसून आयला। 20 खात्यातल्या खासा सूत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण फाटल्या 1.5-2 महिन्यां भितरूच 3-4 चोरयोच्यो घडणुको घडल्यो। जातूंत चोरांनी डिव्हिजन 3 आणि डिव्हिजन 10 हांच्या स्टोरेज एरियेतले CCTV कनेक्शन तोडून ह्यो चोरयो केल्ल्याचें दिसून आयलां। मात 3-4 चोरयोच्यो घडणुको घडोवनय फकत एकूच घडणुकीची नोंद पुलिशेत करपा फाटलें कारण कितें असो प्रश्न सध्या निर्माण जाला। मजगतीं पुलिशेत जी नोंद जाल्या ती घडणूक 9 जुलयाक सुमार 1 किलोमीटर लांबयेची विजेची 25 वर्सां पोरणी तार 1 किलोमीटर लांबयेची जी डिव्हिजन 3तल्या स्टोरेज एरियेत दवरलेली ती शेणल्या आणि तिचे बाजारातले मोल वट्ट 8,650 रुपया आशिल्ल्याचो उल्लेख 20 खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुलिशेत केल्लो आसा। फाटल्या 1.5-2 महिन्यात घडलेल्यो घडणुको पळयत जाल्यार असो प्रकार फाटल्यात आनी पयलींच्यानूय चलत आयिल्ल्याचो दुबाव ह्या खात्यातलेच अधिकारी व्यक्त करतात। फोंड्या पुलीस हे घडणुकीचो तपास करतात, पण अजून मेरेन त्यांच्या हाताक कांयच मेळूंक ना। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक।